या क्लीन केले ते क्लीन करून कसे केले? पाण्यात घालून वरून असे काय काय प्रकार करून बघले डिफरन्स म्हणजे वेट सेम असतं आंब्याची भांडी झाली तशी बरी असतात ना. तशी नाही झाली खूप जुनी लाईन गिरगा आयलो सिंबल वेगळे असतात वरा असताना गरुड असताना वरा असताना नाल्या राजाच्या जी असतात पोर्ट्रेट असतात आणि कन्नड गजरे असतात कन्नड नाव देऊन 17th सेंचुरीच्या हे 17 So this will continue. त्याच्यापेक्षा मच्छी झाली ही निवड इथे पण ठेवलेली शिवाजी महाराजांची शिवराई पहिला No. आता कशी बॉर्डर असते These initials. एस असतं एस नाले S K J एस जे पण असतात जीवाणू J. ते काढलं? तो टिकून उरलेलो हो टिकून उरलेलो आम्ही तो काढताना तो फुटलो मग मातयान ना त्याच्या काय ना मातयान हो माती येतो सर म्हणजे चढ भितर ना वयर असं वयर दिसत काढण्याचं असं हे करून बघलंय काय पाल आशिल्लो पयलीं हय त्याच्या हे वाटकुळे दिसा न्हू अशें वयले पयलीं पाल आशिल्लो गेले दिसता पावसान हय ते म्हाका दिसता खूब वर्सां आसतलें थंय पण इतके वर्स पयलीं ना असो पडी पहिली पुरवून दवरलेली म्हणजे कोणाक कळवलें ना जालें पण आतां काजू बी खाजी आशिल्ली काडले आतां आमी ते हालीं तशें घेतल्या जागो तो भोंवता आसतना दिसपाचें न्ही वयता आसतना सामको वयर आसता त्यांना ते निमित्त जाय खणपात हा ते तशेंच जाला टायम फक्त येवपाक कसोवपाक गेले ते तो आसा कोऱ्या बुडकुलो ना बुडकुलो व्हडयलो ना आमी तो कुडके तरी आसा? कुडके ना सगळे व्हडोवन दिले ते म्हणून ती ही माती हांगा हेतुल्ले पडलेली ती आमी इल्ली दवरलेली हेतुल्ले म्हणले काय नाही ना न्हू तेतुल्ले एखादी ती माती पडली मोठ असले जाल्यार खंयच्या आमी तेच आतां मगे आमकां तें कळ्ळें की तो हो दवरूंक जाय आसलो म्हणून काय कुडको आयडिया कोणाक कोणी दिला अशें पीसीस मेळ कमी लागीं करून व्हरप शकतातले तशें ना ते खंय व्हडयलें ते आमच्याय बी लक्षांत ना आमी व्हडयलें काय लागींच खंय तरी उडयता थंय एकच किनाले ना धाडटना अशें हें जालें हांगा आमी हाडले आमी तें आता तुवें गेले आमकां मेळटले सायटीर आतां थंय वताय न्हू म्हणजे हें कळटलें स्पॉट दाखयता स्पॉटार पळयले स्पॉटार पळयलें हें कळटलें मोजले तुमी ते न्ही वतन काल 826 आसा 826 तुम्ही म्हणजे हे बी धरून ना कोणी मेजूंक ना मीच सांगता ते तितके तेजे आणि कोणी मेजूंक ना अजून जॉईंट धरूनच केले आता ते पण जॉईंट हे आता 2 एकीकडे आणून तशें 1-2 असे आता 2 गरजेचं हो तर थोडी माहिती द्या कशी मेळ्ळें आमकां तुमकां खंय ते गावले आणि तेच्या नंतर तुम्ही कितें केलें मातशी माहिती दितात एक 8-10 दिसा आधी 15 दीस जातले हे म्हाका पयशे आमची 11-10 अशी नानोडा जमीन आसा हड्डीचे भराड म्हणून ना थंय म्हाका अशें खणटाना म्हणजे आमी पांगो किंवा ते लचकी काडटाना बेंडटाना सहज आमी थंय बसलेले असे च्या पिवंक तेन्ना आमकां ते अशें वाटकुळीत हे आसलो हो कसो जमनीन भितर जमनीत भितर असं आमी खणटकच काडलो तो वयर आणि तेतून हे आमकां पयशे मेळ्ळे आणि कॉइन मेळ्ळे हे तांब्याचे आसात आणि हे आता काय करचे अशें म्हणून आमी आमच्या एका पंचाकडे उलयलो आणि त्यांनी म्हाका सांगले की अशें करूया की आमी हेका दिवया म्हणून तेन्ना तुमी आर्किओलॉजी पुरातन खात्याक दिवया आणि त्या प्रमाणे आमी हे पुरातन खात्याकडे आमी सुपूर्द करता तेंचे तेंची जतन करचें इतकेच म्हाका सांगपाचें आहा ओके मागीर आजूबाजूक बी पळयलें तुमी ते आजूबाजूक आणखी काय पळोवपाक ना आणि ते आसा जाल्यार फावटी मातशें हें करचें पडटलें ओके बरें
सत्तरीतल्या नानोळा बांबर ह्या गावात थोड्या दिसा पयलीं कॉइन होर्ड जो मेळ्ळो तो आमी आज विष्णू जोशी हांचे कडल्यान तांणी आमकां जो सुपूर्द केलो ते रिसीव करपा खातीर आयिल्ले. 832 कॉइन्स आसा. हे कॉइन्स कॉपर कॉइन्स आसा आनी ताजे क्लिनींग आनी स्टडी जावपाची आसा. सद्या तांणी आमकां ते हँडओवर केल्ले आसा आनी हाजो प्रॉपर स्टडी जाल्या उपरांत ही खंयच्या काळांतली आसा, खंयच्या राजान इश्यू केल्ली आनी त्या काळांतली इकॉनॉमी, त्या काळांतली करन्सी सर्क्युलेशन हाजेर गोंयच्या हिस्ट्रीन एडिशन जातली आनी ही इन्फॉर्मेशन गोंयच्या इतिहासा खातीर खूब इम्पॉर्टंट आनी सिग्निफिकंट अशी आसतली. हो जो डेटा तयार जातलो ताची एक कॉपी आमी तांकांय हँडओवर करतले. आदरणीय मंत्री आनी पुरातत्व विभाग संचालक तसेच म्युझियम संचालक हांच्या इन्स्ट्रक्शन्स आणि मार्गदर्शना सकयल ही फुल कारवाई पार पडली. धन्यवाद. आता हे तुम्ही वरून सगळे पॉइंट्स ताचेर रिसर्च करतले तरी पण एज पर युअर इन्फॉर्मेशन प्रायमरी तुमकां कितें दिसता प्रायमरी इन्व्हेस्टिगेशनाचेर खंयच्या सेंच्युरीतले आसूं शकता अंदाजे अशे? कॉइन्स सध्या आसा आमकां जे मेळ्ळा ते 832 आसा. सो हो नंबर चड आसा. प्रायमरी ऑर प्रायमा फेशी आमी पळयल्या उपरांत हे 17व्या शतकातले आसूं शकता अशें दिसता. पण क्लिनींग केल्या उपरांत आणि स्टडी केल्या उपरांतच ताजेर अधिकारीकरित्या भाष्य करू शकता. आयज आमी नादोडा सत्तरी हांगा ह्या भागान आसात आनी मुद्दाम जावन आमचे सगळे आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर्स, डायरेक्टर तशेंच आमचे म्युझियम गोवा स्टेट म्युझियम तांचे अधिकारी हांगा आयिल्ले आसात. आमचे गांवचे पंचायत मेंबर्स तशेंच गांवचे नागरीक आनीक आमचे विष्णू जोशी हांचे सगळी फॅमिली आनी आमचे कृष्णा जोशी तांचे भाव म्हणजे तांच्या घरा कडेन आमी आयिल्ले आसात. मुद्दाम जावन एक खूब पुरातन अशी वास्तूचो खजिना म्हणल्यार जाता आमकां. ताचें मोल कितलें आसतलें तें आमकां खबर ना. सादारण ते 800च्या वयर कॉइन्स जे मेळिल्ले आसात जे तांब्याचे कॉइन्स आसात कारण तांणी खूब परिश्रम करून ते निवळ थोडे केले आनी ताच्या नंतर कळ्ळें की ते कॉपर म्हणजे तांब्याचे आसात आनी तातूंतल्यान हे कॉइन्स आसात ते खंयच्या ताजेर आमी आज एनालिसीस करपाचे आसात. आमचे अधिकारी वर्ग सांगतले. हाच्या नंतर ते एज खंयची, राजा खंयचो, खंयच्या सेंच्युरींतले आनीक हे कॉइन्साच्या फाटल्यान म्हणजे ताचें डिनॉमिनेशन कितें हाचेर संशोधन जातलें. हाचेर आमचे जे एक्सपर्ट्स आसात ते घेवन कार्य करतले आनीक एक अत्यंत बरो इतिहासीक ठेवा आमच्या हातान लागले आसा. हाचे वेल्यान हांगा जी संस्कृती आसा, प्राचीन संस्कृती आसा किंवा आमचे हांव म्हणटा की एन्सेस्टर्स कशे आशिल्ले आनी वेव्हार कसो चलतालो खंयच्या सेंच्युरीचे हाचे सगळो उलोगडो जाता. आमी एखादे वेळ तांकां रिक्वेस्टय केल्ले आसा तांच्या माध्यमांतल्यान जर आजू बाजूक अशा प्रकारचे एखादे वेळ श्रीमंत मनीस आशिल्लो आनी तांणी हांगा हे घडे पुरून दवरले आनी खंय मेळपाक जाता जर जाय जाल्यार आमी प्रयत्न करतले. आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाकय हांव सांगता तांकां कितें लागता ती मदत करपाची आनी तातूंतल्यान अजून कांय हाताक लागता जाल्यार पळोवपाचें. हांव खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा की विष्णू जोशी जांकां सापडले नंतर ताचें म्हत्व कळ्ळें ते इबाड नासतना किंवा परस्पर वीक नासतना तांणी आमच्या पुरातन आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटा कडेन तांणी ते सुपूर्द केलें. ही तांचें मोठेपण आसा कारण कांय वेळार आमकां अश्यो वस्तू मेळटात तेन्ना तो स्वताची मालमत्ता अशें समजून आमी ती प्रिजर्व करपाक पळयतात आपल्या घरान भितर. ताचो फायदो विशेश कांय जायना पूण अशें तांकां तें म्हत्व खबर आशिल्लें म्हणून ते समोर आयले आनीक तांणी आमकां आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाक कळीत केलें. तशेंच काल नेने म्हणून एक रिपोर्टर येवन गेल्ले. तांणी इमिडिएटली म्हाका फोन केलो आनी तांणी सांगलें की ह्या आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान ताजेर अजून अभ्यास करपाची गरज आसा, संशोधन करपाची गरज आसा, ताचें एजिंग काडपाची गरज आसा आनीक ह्या खंयच्या राजाच्या हातून भितर ही कॉइन्स जी आसा ती डेव्हलप जाल्ली. आतां कॉइन्स पळयले जर जाय जाल्यार ती अशी म्हणजे म्हाका दिसता की युनिफॉर्म सायज ना ताजी. एखादे वेट कितें आसा तें आमी पळोवचें पडटलें आनी खूब काळ ती जमनीन गाडले कारणान पावस जावं बाकीचे सगळे सिजन गेल्ले कारणान कांय कॉइन जॉईन जाल्ले आसात. म्हणून बाकीचे जे सगळे प्रोसिजर्स आसात ते आमी डिपार्टमेंटा मार्फत करतले आनी तातूंतल्यान परत एक फावटी
विष्णू जोशी तांच्या सगळ्या कुटुंबियांचे हांव अभिनंदन करता, खूप खूप आभारय करता. आणि योग्य तो सन्मान मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते तुमचो जातलो, कारण अशे लोक मुखार येवपाक जाय जेन्ना कितें आमच्या कारण आमच्या हातून भितर संस्कृती, प्राचीन संस्कृती भितर इतिहास जर निर्माण जातलो, ताचें लिखाण जातलें, ताचें संशोधन जातलें आनी फायंडिंग्स आसात ती अत्यंत गरजेची आसतली. म्हणून तांणी जबाबदारीन ही वस्तू आमच्या हातान केल्ली आसा आनी आमी तुमकां खूप खूप धन्यवाद. आनी तुमच्या मनान आसा की हाचें वेवस्थीत जतन जावचें, हाचेर अभ्यास जावचो आनी तातूंतल्यान हे तरी निष्पन्न जावचें ही तुमची इच्छा आसा ती निश्चितपणान आमचे डिपार्टमेंट ताचेर सगळें कार्य करतले. आनीक एक डिपार्टमेंटाच्या वतीन आनी गोंय सरकारा वयल्यान तुमचो एक सन्मानय आमी मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते घडोवन हाडटले. खूप खूप देव बरें करूं. तुम्ही सगळे हांगा आयल्यात त्या बद्दल धन्यवाद.